आत्ता वोटींग केलां हांवें आनी लोकां कडेन मागता मातशें सगळ्यांनी बेगीन बेगीन आपणाचें मत मारून वचपाचें. एवरीबडी रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम and exercise your right and your duty also to please come and vote. Situation is comfortable, there is no issue. It is very comfortable. Police सांगलें this is my home. हांव हांगा रावता. कितें इश्यू 10 वर्सां जाल्यार हांव पब्लीक लायफ रावता. कोणाची कितें बारीक मोठे कितें इश्यू जाले कसले जावं CCP जावं आनी कसले डिपार्टमेंट जावं खंयचेच इश्यू जावं इवन तेजे फॅमिलीचे इश्यू जावं तुमी कितें हेल्प जाय तेन्ना नाम सांगलें हांव. So it's a personal connect 24/7 with all the people. That is working in my favor. आता हे फाटी मातशी न्यू एरिया म्हाका येयला कामां केल्या ते सायडीन मारक न्यू एरिया आसा म्हणजे बींग एक्रॉस द रोड तेका सगळें म्हाका हांव कोणतो वगता सगळें देर वॉज नो मेजर इश्यू फॉर मी एट ऑल. सर फॅसिलिटीज कशा आशिल्ली? फॅसिलिटी बऱ्या इट इज गुड. Not up to the mark, but it's really nice. I actually appreciate the Election Commission for making a wonderful facility. And in fact, for senior citizens, भितर वचूंक शकता directly गाडी घेवन. हँडिकॅपाक व्हीलचेर सगळें अरेंज केल्लें आसा. स्टाफ आर व्हेरी कॉपरेटीव. फर्स्ट स्टार्टिंग मातशें स्लो जाल्लें बिकॉज 8 लायन व्हडली लागली नाका. आतां तुमी पयलें आसता सगळें बेगीन बेगीन हें जाता. टायमार स्टार्ट जाता टायमार इनफॅक्ट ते रेडी आशिल्ले 8 जावं म्हणून रावूंक जाय म्हणलें आनी कांय ना. कितले कॅन्डिडेट आहा? सुदीन कापा फॉर युनायटेड ऑपोजिशन्स म्हणजे बाबूश पॅनला अगेन्स्ट सी तुमी तेंच समजून घेवपाक जाय न्हू कितें तुका हांव काल कोणाक सांगलेलें की आमची एक आयडेंटिटी आसा आनी बाबूश पॅनल बॅक्ड बाय BJP. सो वी हॅव आयडेंटिटी वेर आनी वी हॅव वन प्रिंसिपल वी नो वॉट टू डू. वेर जे ऑपोजिशन आसा तो सगळें वांगडा आला. आतां तो म्हाका दिसना कितें करतलें तें कित्याक मागीर प्रत्येकाची आपणाचें स्वताची आतां कितें इट्स दीस ऑफ कन्विन्स कितें सद्या बाबा इलेक्शनाक वांगडा येवन जाल्यार कितें जिखूंक शकता म्हणून इच्छान ते येयला. आय डोंट थिंक सो दे विल बी सक्सेसफूल. पीपल लोकांकूय खबर आहा कोण काम करता कोण अवेलेबल आहा कितें आमी फक्त ते पावसाच्या अळमी बसून दिश्टी पडना हांगा. आमी 24/7 365 days आमी जावं आमचो पात्र आमदार जावं दोनी आमदार जावं नाजाल्यार तळेगांवचे जावं काय पणजेचे जावं ते ऑलवेज अवेलेबल. आनी ऑल कावन्सिलर्स जावं आमचे पंच मेंबर्स जावं सगळे अवेलेबल आसा. पळय हांव तुमकां एकूच सांगता की इट इज ओनली उत्पल. ओके पर्रिकर नेम इज synonymous with BJP. BJP, if I think if Bhai was alive today, he would never agreed to what they are doing. Because Bhai was BJP. We miss Bhai. Okay. Thank you. And I'm Izan Atisha Ashirwad. I'm Chair of Yes. But some people are trying to misuse his name, which the people of Panjim know very well. It's a Bhai issue झाला आहे तो सगळे त्या करता आशिल्लो वो BJP. हांगा लोक आसा दे आर रेडी टू सॅक्रिफायस एनीथिंग फॉर पॉवर. Which will never happen. The people of Panjim are very clever. Thank you. Thank you, sir.